Today, yet another day and joy for the people of Kandolim as we inaugurate the renovated and beautified Naktole with a colorful message, we love Kandolim. This pond, which was always in our Gram Sabha, we had one, Mr. Vaz, who would always say, the Naktole je kai korina tumi? He even questioned Mr. Lobo, why you're not doing this? Anjuna's got a beautiful pond and we don't have. And Michael promised us, that was I think the first year as Sarpanch, and he promised that this will be beautified. And today we are happy that on such a occasion that we are inaugurating this. Again, on behalf of all my villagers of Kandolim, I'd like to thank our Minister for Ports, Michael Lobo. Thank you, sir. मांडावयलो खुरीस या फेस्ताच्या निमित्तान आणि एक्स डायनामिक सरपंच ऑफ कांदोलीम सेंड्रा पियालो एंड प्रेजेंट पंचायत मेंबर याच्या बड्डेच्या दिसा ही आमी कामां सगळी इनॉग्रेट केल्ली आहा. फुटबॉल ग्राउंड जिंगासूर 3000 ट्रक सुमार गार्बेज आसली ती व्हरून आमी ट्रीट केली. त्या जाग्याचेरूच फुटबॉल ग्राउंड केलो. अंगणवाडी आणि आमची महिला मंडळाचे हॉल आणि त्याच्या भायर आता आम्ही जिम्नॅजियम फॉर द यूथ ऑफ कांदोली थिंगासोर घालपाचे आहा. त्याच दिसा आयज आमी हे रिनोवेटेड फूल लोटस पॉन्ड नागतोले म्हणटा आमी तेका कांदोलीचे हे ब्युटिफिकेशन केला, क्लिनिंग केला, तेका रेलिंग घातला सारके एसएसचे, तेजे भायर बरें फावंटन घातला तेका आनी असलीच 2 फावंटनां आनीक सायडीक येतली. हे सगळें काम कंप्लीट करून आयज तेजें इनॉग्रेशन केलां. आय लव कांदोलीम गोवा, सेल्फी पॉयंट ऑफ कांदोलीम, नॉट ऑन द बीच, हे आमी बियॉन्ड द बीच केल्ल्या. सो अशें सगळे गांवांनी सुदारप जावचें. स्पेशली हिंटरलँड ऑफ गोवा आमचे जे विचार आहा की हिंटरलँड ऑफ गोवान सारके द रिमोटस्ट ऑफ गोवा, दॅट इज इवन इन सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर इवन इन ते सायडीची सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंगासोर हिंटरलँड ट्युरिजम डेव्हलप करतलो जाल्यार असल्यो वस्तू जायो. आमकां नॅचरल ब्युटी आहा तितून थोडे एडीड एट्रॅक्शन केले, एक सेल्फी पॉयंट केली आनी लोकांक जर सांगले की हिंगा तुमी होम स्टे करून दिया जाल्यार ट्युरिस्ट ह्या आयडीचे ते आयडीन वयतले. आनी आमकां तेच जाल्ले जाय. जे ट्युरिस्ट हिंगा येता ते 3 दीस हिंगा रावले, 1 दीस ते आयडीन रावलो, 2 दीस हिंगा रावले, 1 दीस थिंगा रावले जाल्यार आख्खे गोंयच्या लोकांक ट्युरिजमाचो लाभ घेवंक मेवतलो. आमी प्रॉमीस जे केला हिंटरलँड ट्युरिजम हे जावचें म्हणून म्हाजे चीफ मिनिस्टरा कडेन रिटर्न मागणें आसतलें की आमी सदांच ते तोंडान उलयता की हिंटरलँड ट्युरिजम गोंयान डेव्हलप जावचें, पूण आयज पासून जावंक ना. खूब वस्तू आहा दाखोवपाक गोंयान इन द हिंटरलँड, बट वी कॅनॉट शोकेस इट, वी कॅनॉट इवन पुट इट ऑन द ट्युरिजम मॅप ऑफ गोवा, वी कॅनॉट इवन show the people, we cannot even talk about it because nobody knows about it. हे डेव्हलप करतले जाल्यार म्हाका दिसता जे आमी कन्सल्टंट नेमता की ट्युरिजम वाडचें म्हणून गोंयान आनी भरपूर पयशे मोडटा, ते कन्सल्टंट ते सायडीन कितें आमी करूंक जाता आनी खंयच्यो वस्तू आमकां फुडें व्हरोंक जाता. गोंयचे कन्सल्टंट, भायले न्हू, गोंयचे कन्सल्टंट एकूच घालीत जाल्यार आमकां ते सायडीचे भाग सगळे आमकां सुदारप करूंक मेवतले, अशें करूंक मेवतले.